कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण हुलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचे तारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण हुलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचे तारण क्रिस्तई मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, कार्मेल किरण ह्या कार्याक तुमकां मोगाचो स्वागत. देवाच्या उतराचो नियाळ आतां आमी करया. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वाक्य 19 तावन 34 पर्यंत. दुसऱ्या दिसा आपणासरशी येतल्या जेजूक पळोवन जुवावन म्हळें, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. म्हजे उपरांत येता तो एकलो, तो मुझे आदी आसलो जाल्यान तो मुझे प्रास पयलें स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें हाचेच विशां. तो कोण म्हूण हांव सुनेन आसलो, पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गीत हांव देवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेना आसलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मो देवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय त्याच पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो. म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें, हांवें तें देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. क्रिस्तई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचो संदेश भोव स्पश्ट आसा. एक ना एका रितीन क्रिस्ताक संवसाराक कळीत करया हो आयचो संदेश जावन आसा. आनी ह्या संदेशा फाटल्यान आनीक संदेश लिपलेलो आमकां दिसून येता. जो मूळ उद्देश हर एका संगतीक हर एका व्यक्तीक आसा तो हर एकल्यानी जारी करूंकच आसा. जो उद्देश आसा तो जारी करूंक आसा. भाऊ भयणीनो, थोड्या म्हयन्या आदीं एका बऱ्या वळखीच्या ह्या जागाक हांव भेटलो. म्हजो बरो वळखीचो, म्हाका प्रायेन व्हड, म्हज्या की जायतीं वर्सां ह्या जागी जिवीत तो जियेलो आनी ताच्या जिविताची काणी ताच्या जिविताच्या ह्या जागी जिविताच्या वर्सां विशांत तो उलोवन आसलो, विवरण करनासलें. आनी एक जुनियर ह्या जाग जावन आसच्या म्हाका थोडे ताणें शिकोवन दिली म्हण बुधबाळ सांगली. ती अशी आसली, तो म्हणलो, फादर म्हज्या जिवितांत हांव उंचायेक चडलां देवणी देवलां, उंचायेक चडलां देवणी देवलां. थंयसर कशें दर्यांत बडती आनी सुकती आसा तशें म्हज्या जिवितांत ती जाल्या. आनी आतां म्हजे दीस सुकतेचे म्हूण बगतात म्हाका म्हणलो तो. कित्याक ताणें विवारसून सांगलें आनी तें अशें आसा. तो म्हणलो, ह्या जाग जावन दिक्षा घेतल्या उपरांत सुरवेलीं वर्सां हांव मिसा वावर करतना म्हज्या मतीन एकच आसलें, क्रिस्ता खातीर क्रिस्ता प्रगट करीत जाय, हेंच म्हज्या मतीन आसलें म्हणलो तो. पूण उपरांत थोडे पडी क्रिस्ता प्रगट करतना इनिशियल सक्सेस म्हणटात, थोडें सुरविलें जैत मेळ्ळें. आनी हें जैत मेळ्ळ्या वेळार हांवें चिंतलें, हें म्हजेंच जैत. ताच्या उपरांत पयलें क्रिस्ता खातीर, ताच्या उपरांत थोड्या वर्सां लोकां सांगता एक विगार जावन आसतना चिंता पयलें लोकां खातीर करीत जाय, फिरगचे खातीर करीत जाय. आनी लोकां खातीर करचें तें गरजेचें जावन पावलें. आनी थोड्या वर्सां उपरांत तो म्हणलो, क्रिस्ता खातीर करचें जैत तेवोन जालें, लोकां खातीर करचें 60% सक्सेस जालें, 60% तें जैताचें जालें. ताचे उपरांत आनी एक तेंतेसांव आयलें आनी तें जावन आसा आपणा खातीर करीत जाय. आनी केदार क्रिस्ता खातीर केल्ल्यान जैत मेळ्ळें, आय बिकेम सक्सेसफूल.
लोकां खातीर केदाळा केलें हांवें 60% सक्सेसफूल. म्हजे खातीरच हांवें केलें. इल्ल्या तेंपाक मात्र हांव सक्सेसफूल जालो. इल्ल्या तेंपाक मात्र हांव सक्सेसफूल जालो. उपरांत जिवीत कोसलोंक सुरू जालें. जिवीत कोसलोंक सुरू जालें आनी निराशा भितर येयली. कित्याक केदाळा जैत मेळोंक ना. केदाळा पंतवण आसली. सोलवणी म्हाका मेळ्ळी. हांव सोलवला म्हणून पयलेंच म्हाका भोगलें आनी हांव निराशेन बुडलो. आनी ती जावन आसा जिविताची देवणी. अशें जायना जावं दी म्हणालो तो. अशें जायना जावं दी. कित्याक भाव भयणो एक घडीत विवारशिल्लें हांव तुमचे लागीं वांटून घेता. पयलें आयचे शुभ वर्त आमी पळयलें जाल्यार जुआंव बाप्तिस्त कितें सांगता. जुआंव बाप्तिस्त बरें जाण आसलो ताचें मिसांव कितें म्हणून. देखूनच आमी समजूंक जाय सगळो सन्निवेश थंयसर आसलो. लोक जुआंव बाप्तिस्ता कुशीन हरिहरिणी येवन आसा आनी थोडे बरेनार म्हणटात जेजू येवन मरण पावून जिवन जाल्या उपरांत शीस शुभ वार्ता परगट करूंक येतना जेजू विशांत ते म्हणटात आमकां जेजू कोण म्हूण कळीत ना पूण जुआंव बाप्तिस्त कळीत आसा. आमी ताचे शीस. इतले इन्फ्लुएन्स इतलो प्रभाव जुआंव बाप्तिस्तान लोकांचेर घाल्लो. आनी हरिहरिणी लोक जेजू चर्चीन वचनातलो बगार जेजू थंयसर ताचे परगट मिसांव आरंभ करता आसतना जुआंव बाप्तिस्ता कुशीन येतलो आनी जुआंव बाप्तिस्ताक निजायकी लोक आपुरबायन मानतलो. कसलोय स्थानमान पळया ताका. देवाचो मनीस म्हूण ते मागतले. आनी ह्या वेळाचेर थंयसर हाजीर जाता जेजू. आनी जेजूक पळोवन जुआंव बाप्तिस्तान कितें म्हळें. तो पयलें स्थान घेता. हांव न्ही. हांव आसा ताचे खातीर. इफ ही इज नॉट देयर आय एम युजलेस. तो पयलें स्थान घेता. तो ना जाल्यार हांव व्यर्थ. कितें तो जाणा जालो जुआंव बाप्तिस्त. तो जाणा जालो ताचो मूळ उद्देश कितें. तो आसचो थंयसर मूळ उद्देश कितें तें तो बरें जाणा आसलो. ह्या देखून तो जाणा जावंक शकलो जर हो उद्देश हांवें काडून उडयलो तर हांव आसूंक फावो न्हय. म्हज्या अस्तित्वाक अर्थ ना. म्हज्या हाजीरपणाक अर्थ ना. हें जुआंव बाप्तिस्त बरें करून समजता. भाव भयणी आमकां असलो संदेश आयची शुभ वार्ता दिता. हर एकल्यागे आमकां एक मूळ उद्देश म्हूण आसा. थंयसर आमी आसा जे आपोणे आमकां लाभला जे मिसांव आमकां लाभला जो वावर आमी करता हर एकल्यांदी एक मूळ उद्देश कित्याक आमी थंयसर आसा तातूंत एक मूळ उद्देश आसा. जावं पुरो धार्मीक जावन आमचो मूळ उद्देश क्रिस्ता खातीर. जर तें काडून उडयलें जाल्यार निराशा घुसता आमी कोसलता. जावं पुरो कुटुंबांत ह्या काजारी जोड्यांचो मूळ उद्देश कितें. एकामेकाक बरेंपण आसचें. एकामेकाचें बरेंपण आसचें. जर एकामेकाचें बरेंपण आशिना जाल्यार तो बायल घोवाक म्हणूंक शकना जाल्यार तो पयलें स्थान घेता आनी घोव बायलेक म्हणूंक शकना जाल्यार ती पयलें स्थान घेता. दोगांय आपणाचें स्थान रुजू करूंक शकता आशेता जाल्यार एकामेका बरेंपण आसचें तो मूळ उद्देश सोडटा जाल्यार भाव भयणो थंयसर निराशा घुसता. कसलोण पडटा. सोलवणी येता. जुआंव बाप्तिस्त ताच्या जिविताचो मूळ उद्देश कितें म्हणून बरें जाण आसलो आनी त्या देखून तो जेजूक दाखोवन म्हणटा ही देवाची शेळी. हांव कांयच न्ही ताचे मुखार. हांव कितेंच न्ही. हांव कोणा विशयान सांगूंक आयलो तोच तो. कसो संदेश पळया आमच्या जिविताक. एका रितीन आमी कालतेपण पळोवयात पूण आनी एका रितीन जो वावर जें स्थान आमी घेवंक आसा जो उद्देश आमी जारी करूंक आसा तो जारी जावचो आमी पळयता. तर आमकां आयची शुभ वार्ता सोबीत आपोवणें दिता. एक मुळावो उद्देश मनीस जावन आमी हांगासर आसचें. भाव भयणो मनशापणान जियोवचें. एकामेकाक गौरव दिवन जियोवचें. एकामेकाचें जें कितें बरेंपण आसा तें वळखोवचें आनी जें कितें आमी न्हय तें प्रदर्शन करनासतना रावचें. हाजी शुभ वार्ता भोव सोबीत तरान सांगता. जुआंव बाप्तिस्त कितें म्हणलो हांव न्हय तें मुसलें स्थान घेवचो. तूं मुसलें स्थान घेवचो. कसलें उतरां पळया. जर ही शुभ वार्ता आमच्या जिवितांत येता जाल्यार आमी एकामेकाक सांगूंक शकता जाल्यार म्हज्याकी बरो तो म्हज्याकी बरी ते. हांव न्हय त्या स्थानाक
तो जाय भाऊ भयणो कसले एक कसली कुटुंबा कसली समाज या आमी आसचो जागो वावर करचो जागो या आमी खंयसर आसा तो जागो कितलो सोबीत जावन बदलतो ना तर आयच्या शुभ वार्तांत आमी प्रेरण सोडया पहिले आमचो मूळ उद्देश विसरूचो न्ही मूळ उद्देश सगळे मिसांव आसा ते मिसांव कितेंय जावं पुरो हर एकल्याक आमकां तांचे मिसांव आसा जर ते मिसांव जारी करचे बदला आनी एकच मिसांव आमी जारी करूंक प्रयत्न करता जाल्यार थंयसर आसा घुसपट आनी जे मिसांव तुजे मारिफात म्हजे मारिफात जारी जाय आसले त्या जाग्यार थंयसर त्या घडये जारी जायना जाल्यार घुसपट उदेता देव आनी कोणा मुखार जारी करूंक पुरो पूण घुसपट उदेता तर हाचे शुभ वार्ता आमकां हर एकल्याक पयल्या सुवातेर हो मूळ उद्देश जाणा जावं प्रेरण दिता दुसरो कसो संदेश क्रिस्ताक हेरांक कळोवचो जो बाप्तिस्तान क्रिस्ताची वळख हेरांक दिली केन्ना अवकाश ताका मेळ्ळो जेजू थंयसर हाजीर आसलो तक्षण ताणें गळाय करूंक ना आनी किल्लो तेंप लोक म्हजे सरशी येवं दी आनी किल्लो तेंप लोक म्हाका मानान लेखून दी आनी किल्लो तेंप म्हाका स्थान मान मेळोवन दी इल्लेशे फाटी घाले ना जेन्ना जेजू थंयसर हाजीर जालो ताणें तक्षण ताची वळख करून दिली जो अवकाश ताका मेळ्ळो क्रिस्ताची वळख करून दिवंक तक्षणच ताणें केलें भाऊ भयणी आमकांय क्रिस्ताची वळख करून दिवंक जायते अवकाश मेळटात ते जिविताच्या हर एका घडींत अवकाश मेळटात जावं पुरो आमी एक सादें उतरांनी सांगचें जाल्यार जायते पोटी आतां हो एक संप्रदाय उणो जाला खंयसर जावं पुरो पयन करतना आमी एक इगर्ज पळयली जाल्यार थंयसर एक संतक्रुसाची कूर काडची या बापाचे नवे काडचे पण ह्या ल्हानसो संकेत हांव खंयसर हांगासर क्रिस्ताचे हाजीरपण आसा म्हणून म्हज्या बगले नासल्या क्रिस्तांवां दाखयता जावं पुरो क्रिस्ताची वळख करून दिवची एका बऱ्या कार्याद्वारे बऱ्या करण्याद्वारे ल्हान ल्हान ती करणी जावं पुरो क्रिस्ताची वळख आमी करून दिवयेत ताचें वट्टें जावन क्रिस्ताची वळख कोणाक आमच्याच कुटुंबा भितरल्याक आमच्याच भाव भयणीक आमी करून दिवया कशी करून दिवची आज आमी सांगूंक शकता गे हो क्रिस्त तुका जैत दिता हो क्रिस्त तुका सुटका दिता जो भक्ती सांगून दिले जाल्यार हो तुमकां सुटका दिता तर भाऊ भयणीनो तो क्रिस्त तुकाय बचाव करता म्हणून आमी त्या क्रिस्ताची वळख आमच्याच भाव भयणीक करून दिवया तर ही दोन्ही संदेश आजच्या शुभ वर्तमानांत आमी घेता आसतना जो आमचें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 19 आनी तशेंच अध्याय 3 वाक्य 1 ते 6 भोव सोबीत उतरां थंयसर आसात ताची बापाची भुरगीं आमकां कोणें केलां क्रिस्तान केलां बापाची वळख ताणें आमकां दिल्या तशेंच आमी त्या बापाची भुरगीं जावन ताच्या भुरग्यां बरोबर जियेवया आनी ताची वळख हेरांक दिवया कितलें सोबीत आपोवणें पळया ह्याचे शुभ वार्ता आतां आमी आयकल्ली आनी जो आमचें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 19 वाक्य 1 ते 6 म्हणसर होसू संदेश भोव सोबीत तरान दिता आमकां तर ह्या उतरांत प्रेरीत जावन आमचें जिवीत जिवूंक आमी प्रयत्न करया आमेन वगचनो बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हजारो लोकांक भक्तीचो आणि मोगाचो जागो जावन आसा हे पुणशेत हजारो भक्तिका बाळका जेजूची आशिर्वादां जोड घेवंक येवचो हो भोव सोबीत मागण्याचो जागो जावन आसा आणि बाळका जेजूक मान करून ताणें फाव केल्या उपकारांक अर्घां दिवन आमी वार्षिक परब ह्याच जानेराच्या 14 आणि 15 तारखेर संभ्रमता फेस्ताक तयारी जावन जानेराच्या 5 तारखे तावन नोवेना सुरवात जाता हर एका दिसा सकाळी 6, 7:30, 9, 10:30 आणि दनपारां 1 वरांचेर कोंकणी भाशेन मिसा आणि दनपारां उपरांत सांजे 4 वरांचेर मलयाळम 5 वरांचेर इंग्लीश 6 वरांचेर कोंकणी भाशेन आणि 7:15 कन्नड भाशेन मिसा आसतली हर एका दिसा दनपारां 12 वरांचेर कन्नड भाशेंत मागण्या विधी आसतली आणि सांजेर 8:15 ते 9:15 पर्यंत परत कन्नड भाशेन मागण्या विधी आसतली ह्या फेस्ताक आमी विसरलो विशय जावन आसा आंतरीक सुटका जोडया
जिवीत फळाबरीत करया. तो सुबाळो जेजू आमकांय आंतरीक सुटका जोडूंक कृपा दिवन दी, जिवीत फळाबरीत करूंक आधार दिवन दी म्हणून ह्या फेस्ता दिसांनी आमी मागतल्या. नोवेनाच्या दिसांनी हर एका दोनपरा भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या दिशेन आणि तशेंच बाळका जेजूच्या फेस्ताक तयारी जावन वजाचो पुडशा ह्याच जानेराच्या 4 तारखेर ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरांचेर बिकर्नाकट्टे कैकंबा जंक्शन तावन पुणशेता पर्यंत आसतलो. पुणशेताक पुडशा बावतच बावतो उबारन आमी फेस्ताच्या संभ्रमाक अधिकृत चालन दितल्या. तर येया पुडशा वांटेली जाया आणि फेस्ताचो संभ्रम सडया. मोगाचेडो 11 दिसाचो संभ्रम. या संभ्रमात तुमकां सुमेस्तांक मोगाचे आमी आपोवणे दिता. आमी सर्वां या फेस्ता संदर्भी सांगता मेळया, बाळका जेजूची आशिर्वादा जोन घेवया. भाव भयणीनो, सर्व भक्तिकांनी सांगता मेळून संभ्रमचे हे फेस्त जावन आसा. तर तुमी येया, सांगता मेळया, बाळकाक नामान करया. तो सुपाळो जेजू तुका आनी म्हाका हर एकल्याकी ताचे लागीं आपयता, ताची कृपे देणी दिवंक आशेता. तर मोगाचेनो बाळका जेजूच्या फेस्ताक सांगता मेळया. जानेराच्या 14 आणि 15 तारखेर फेस्ताचो संभ्रम 5 तारखेर हांव तयार आहे. तर तुमकां समेस्ताक कार्मेल गुड्या वयल्या कार्मेल प्रादींच्या नावे आणि बाळका जेजूच्या सर्व भक्तिकाच्या नावे मोगाचे आपोवणे दिता. जेजू खालतो बोळो सुताचे वावूंक सुलभ ताचे वचे हाळू. तर या वेगी या संगी Samband
तेपोन सांडून आयलो या संवसारी मनशारूप घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलो